Hello friends and welcome to you all in your favorite program Yuvapanthi with Sachin. Episode number 25 Silver Jubilee friends. Yes. आजपर्यंतचा हो सफर तुमच्या वांगडा कसो गेलो खरेच म्हाका कांयच कळोंक ना की बाबा इतली मजा हांवें घेतली अँड लॉट ऑफ फन लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट आनी हो प्रोग्राम तुमकां तितलोच आवडला हे तुमचे मेसेजी वयल्यान म्हाका कळटा. बट आनी एक गजाल आसा फ्रेंड्स की हो एपिसोड 25th एपिसोड सीझन 1 युवापंथी विथ सचिन सीझन 1 लास्ट एपिसोड आसा. बट दुखी जाऊ नका अँड वायट धरू नका कारण सीझन 2 घेऊन आनीक सोशली कनेक्ट तुमच्या वांगडा आनीक कनेक्ट जातलो विथ लॉट ऑफ फन लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट आनीक जायत्यो गजाली इन्क्लूड करून परत एक फावट तुमच्या मुखार येतलो युवापंथी विथ सचिन सीझन 2. बट आयची युवापंथी सुरू करच्या पयलीं एक रिस्पेक्ट टू दीस बॉय. खरेंच ह्या चल्याचें नांव उमेश विश्वकर्मा आणि पणजेच्या कॅनपी ह्या कॅफेन तो काम करता. बट ताका एक पर्स सापडले एका चलयेचें तातूंत पयशे बीन आशिल्ले. ताणें कितें करचें ताणें त्या पर्सींतले कार्ड काडले अँड त्या चलयेक फोन करून आपोवन ती पर्स ताणें रिटर्न केली. येस फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम माय हार्ट टू दीस गाय. बट फ्रेंड्स अश्यो गजाली जर तुमच्या मुखार येता केन्नाय जाल्यार सीझन 2 आमी ह्यो सगळ्यो गजाली वयर काडटले सोशली कनेक्ट जातले. जर तुका कितें दिसता तुमच्या वाठारांत किंवा खंयसरी तुका असो एक्सपिरियन्स येता जाल्यार ते शूट कर, फोटोज काड आनी तुजे कडेन दवर अँड सीझन 2 जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना ते म्हाका धाडपाक शकता तूं. बट फ्रेंड्स दीस वीक युवापंथी क्वेश्चन एंड आन्सर्स गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा हांगासर हांव गेल्लो अँड व्हेरी स्वीट कॉलेज खरेंच मजा आयली. अँड 25th एपिसोडाक कितें क्वेश्चन आशिल्ले अँड कितें आन्सर्स आमकां भुरग्यां कडल्यान गावले जस्ट check it out. Hello friends, 25th episode Silver Jubilee and yes आमी आसा खांडोळा कॉलेजीन गव्हर्मेंट कॉलेज अँड yes आमी जायती मजा मस्ती हांगासर करपाची आसा. सिंपल क्वेश्चन आन्सर अँड ट्रिकी आन्सर्स. येस सो आयज हांगासर आमकां कितले बरे आन्सर्स मेळटा अँड कितले जाण करेक्ट आन्सर्स दिता जस्ट check it out. सो फ्रेंड्स रायट नाव आमच्या कडेन कांय चलयो आसा फ्रॉम दीस कॉलेज. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर सुरू केल्लो मराठी. नाव कितें? लोकमत, दैनिक भास्कर. नो आयडिया. लोकमत, पुढारी 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 लोकमत. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर सुरू केल्लो मराठी. नाव कितें? केसरी 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 म्हाका खबर ना. इट्स केसरी केसरी. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर सुरू केल्लो इन मराठी. नाव कितें? आय डोंट नो. लोकमत लोकमत खंयचो गो? लोकमत लोकमत केसरी सर केसरी. खंयचो गो? लोकमत केसरी 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 लोकमत 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 केसरी लोकमत. लोकमान्य टिळकान एक मराठी पेपर सुरू केल्लो. नाव कितें पेपराचें? सनातन 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 लोकमत गोमंतक 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 गोआदूत लोकमत लोकमत पुढारी. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर सुरू केल्लो. नाव कितें न्यूज पेपराचें? तरुण भारत तरुण भारत तरुण भारत. लोकमत गोमंतक. नो आयडिया नो आयडिया. केसरी. केसरी लोकमान्य टिळकान एक पेपर सुरू केल्लो. नाव कितें? केसरी. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर ओपन केल्लो. नाव कितें? केसरी. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर सुरू केल्लो. डू नॉट प्रॉम्प्ट हा. नाव कितें न्यूज पेपर? नो आयडिया. लोकमान्य टिळकान एक न्यूज पेपर ओपन केल्लो. नाव हां केसरी. रिपब्लीक डे केन्ना मनयता गो? 26 जानेवारी 26 जन या 26 जानेवारी. व्हेरी गुड. सो म्हाका सांगपाक जाय रिपब्लीक डे आमी कित्या खातीर सेलिब्रेट करता? स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना आमचो इंडियन डेमोक्रेसी केल्ली म्हणजे सगळें इक्वल रायट इक्वल व्ह्यूज एक्सप्रेस करपाक. रिपब्लीक जाल्लो इंडिया. युनिटी मेळून फ्रिडम मेळ्ळें. प्रजासत्ताक दीन लोक फ्रिडम मेळ्ळो, सत्ता मेळ्ळी मिन्स प्रजासत्ताक दीस ते दीस तांकां रायट मेळ्ळो तांकां. रिपब्लीक डे कित्याक मनयता आमी? Because the constitution has come into the existence. Because republic जाला म्हणून. Goa got freedom from Portuguese. Goa got freedom. Goa got freedom. Goa got freedom from Portuguese.
26 January, Goa got a freedom. Yes. Because that day Indian constitution was came into existence. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम झाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम Framing of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म. कित्याक खातीर मनयता रे? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज फॉर्म. करेक्ट आन्सर. Actually, Constitution of India was written on that day. रिपब्लिक वी गॉट रिपब्लिक ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म झालं Goa was republic. खबर ना लोकांक त्यांचा हक्क मिळाला ते बनवलं राईट टू वोट अँड ऑल India democrat झालं. like all the rules, all the fundamental rules like right to life and all, they were launched. आज़ादी का उद्यम, आज़ादी का उद्यम, आज़ादी का उद्यम. Indian Constitution was first introduced. Republic Day कित्याक खातीर celebrate करता आमी? Why we are celebrating it? For the development, no, because some people have sacrificed themselves. इथे टीव्हीर बी दाखवतो ना बरं. Republic Day कित्याक खातीर celebrate करता आमी? Republic जाल्ली म्हणून. Why we celebrate Republic Day? Because Goa get republic, India get republic. राईट ऑफ द पीपल. कंप्लीट झालं आहे कॉन्स्टिट्यूशन रायटिंग कंप्लीट झालं आहे एव्हरीथिंग म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें गेल्लें आनी हँड ओवर टू द इट वॉज हँड ओवर टू द पीपल ऑन द डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्युलेटेड. Republic Day कित्याक celebrate करता रे आमी? Democracy येयली. कारण आपण लोकशाही च्या राज्यात म्हणजे देशात राहतो, डेमोक्रेटिक कंट्रीमध्ये राहतो. Why we are celebrating Republic Day? टू सेलिब्रेट इंडिया रिपब्लिक. Republic Day कित्याक celebrate करता का आमी? रिपब्लिक डे बिकॉज डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 26th. Who is the tourism minister of Goa? No idea. I don't know. Dilip. Tourism minister of Goa. Don't know. ऑप्शन दिवं चार तुमकां. ओके, ऑप्शन ए सुदीन ढवळीकर, ऑप्शन बी दिलीप परुळेकर, ऑप्शन सी सचिन सुल्लीकर का ऑप्शन डी रमेश तवडकर? D. बी. सचिन सुल्लीकर माझे नाव. थँक्यू व्हेरी मच. टुरिझम मिनिस्टर ऑफ गोवा. दिलीप परुळेकर. दिगंबर कामत, ढवळीकर, दीपक ढवळीकर. I don't know. दिलीप परुलेकर. टुरिझम मिनिस्टर फॉर गोवा. पारुलेकर. दिलीप परुळेकर. टुरिझम मिनिस्टर फॉर गोवा. Alina. टुरिझम मिनिस्टर फॉर गोवा. Dilip Parulekar. हू इज द टुरिझम मिनिस्टर फॉर गोवा? दीपक कुमार. Don't know. दिलीप परुळेकर. खबर ना. लक्ष्मीकांत घाटगे. टुरिझम मिनिस्टर फॉर गोवा. मनोहर पर्रिकर. Don't know. Is all ना? Don't know. Option D. Next question for you. Who is the tourism minister for Goa? I have no knowledge about it. बाजूला. रमेश तवडकर. खबर आहे? No. दिलीप परुळेकर. दिलीप परुळ. नाही असं काही सारखं माहीत नाही. Tourism minister for Goa. दिलीप परुळेकर. महात्मा गांधी नाव ऐकला? आवयचे नाव कितें? याद येना.
पुतलीबाई पुतलीबाई म्हाका एक सांग महात्मा गांधी आवयचें नांव कितें पुतलीबाई आवयचें नांव कितें पुतलीबाई सो फ्रेंड्स रायट नाव आमच्या वांगडा पयलो विनर आसा ऑफ दीस वीक जाणी इतले सगळे आन्सर्स आमच्या इंडिये बद्दल गोंयच्या बद्दल येस बारीकसो एक आन्सर ताका कळोंक ना बट येस ही डिजर्व्स दी प्रायज ऑफ दीस वीक कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुजें नाव ऋषिकेश really congratulations हे prize from Kasan Sounds and Lights and from team Prudent आणि team युवा पंथी with Sachin silver jubilee episode आसा आमचो सो congratulations महात्मा गांधीच्या आवयचें नाव कितें खबर ना कस्तुरबाई पुतलीबाई I don't know गांधी ना फाटल्यान ना कांयच ना हांगासर पुतलीबाई कस्तुरबाई फुडें कस्तुरीबाई गांधी पुतलीबाई सांग महात्मा गांधीच्या आवयचें नाव कितें पुतलीबाई महात्मा गांधीच्या आवयचें नाव कितें कस्तुरबा गांधी कस्तुरबाबाई गब्बाई सेम मुक्तीबाई काशीबाई कस्तुरबा गांधी कस्तुरबा गांधी पुतळाबाई वाटतं आय थिंक पुतळा गांधी पुतलीबाई ओके फ्रेंड्स आफ्टर दिस क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड आमी वळया आमच्या नेक्स्ट सेगमेंटाकडे तो म्हळ्यार गेम सेगमेंट आणि ह्या विकाची गेम सीझन 1 म्हळ्यार युवा पंथी विथ सचिन सीझन 1 आमी जायते फावटी खेळ्या बट ह्या फावटी म्हणजे लास्ट एपिसोड आसा म्हाजी आवडटी ही गेम अँड खांडोळा कॉलेजीन हांव ही गेम खेळ्ळो कोण आसलो विनर अँड कितें जालें जस्ट चेक इट आउट Okay friends, 25th episode and silver jubilee last episode of this season. Yes, वाईट दिसता खरें पूण येस परत एक फावट आमी येतले तुमच्या मुखार घेवन न्यू सीझन 2 युवा पंथी खूब कितें चेंजीस आसतले बट रायट नाव आमी आयले हांगासर मिनिट टू मिनिट गेम खेळपाक तुमच्या मुखार हांगासर कप्स दिश्टी पडटा परतून एक फावट ही आमी गेम खेळटा फर्स्ट एपिसोडाक और सेकंड एपिसोडाक आमी ही गेम खेळिल्ले अँड खांडोळा कॉलेजीन सद्याक आसा ही गेम भरपूर सिंपल आसा कप्स उडोवपाक जाय एकदाच बलून फुलोवपाक जाय आनी मॅक्झिमम कप्स उडोवपाक जाय पळोवया कोण जिखता ही मॅच जायते कंटेस्टंट रेडी आसा आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे व्ह्युअर्सूय रेडी आसा जस्ट चेक इट आउट युअर टायम स्टार्ट्स नाव